अदेगीर घेऊया G16 पेज नंबर 106. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता डॅनी मिनेझीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालून की भेटीन मागुया. दुसरें इंतेसांव फ्रांसीस शावेर फेर्नांडीस आपली बरी भलायकी पासत ही मिसाची भेट भेटयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक ताका बरी भलायकी दिवंक मागुया. आयज आमचे फिरगोजीन एंटनीस आनी डायस आनी सबरिना फेर्नांडीस लग्नाचो साक्रामेंत जोडटात. तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्यान लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन देवान आपल्या हातान घेवंक, तशेंच जे कोण आमचे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन पाड घालतात तांकां नितीक सांपडावंक देवा लागीं आमी खतखत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भिवू नाका. ही उतरां देवाची भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक, जीं कोण सत मानतात तांकां आनी जीं कोण सत मानतात तांकां खरेंच कसलीच भिरांत ना. पूण जायते पावटी आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक फाटीं उरल्या. देवाचेर आमी विस्वास दवरिनासतना भिरांतीक सांपडल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नतिकुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमचीं काळजां जागी कोर. ताच्या येण्या वरवीं नितोळ अंतस्करणान तुजी चाकरी करूंक आमी पावूं म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायस प्रौदेच्या पुस्तका वेलें वाचप.
हांव तो सोरेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगतां, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलों. जाकोबा, किरकोळ किळ्या, इस्रायला, हिना होलके किडे, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलों म्हणटा सोरेस्पोर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुजो सोरवोंडार. पळय, हांव तुका एक दांतो करतलो, नवो दांतरो. दांत आसतलो. तूं पर्वत मोडटलोय आनी फोडटलोय, आनी दोंगराचो पिठो करतलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय, आनी वारें तांकां लुटून व्हरतलें. वादळ तांकां जोळी मोळी शिंपडायतलें. पूण तूं सोरेस्पोरा सोवें संतोसतलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुका आनंद भरीत करतलो. गरीब आनी दोलदीर मनशां उदक मागतात, पूण थेंबो पर्यंत ना. ताणें तांची जीब सुकल्या. हांव सोरेस्पोर तांचें आयकतलों, आनी हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसोड पडल्या तोंगशेर नदी व्हांवश्यो करतलो, आनी शेतांत जोरी फुटोश्यो करतलो. अरण्य आसा तें तोळें करतलो, आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. अरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल भेंडी आनी जैतुनाचीं झाडां. रानांत लागीं लागीं रोयतलो. सोरोळ आनी देवदार अशें सोरेस्पोराच्या हातान हें सगळें केलां म्हूण. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव, ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सोरेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. पोतून म्हणुया. सोरेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवीक गायतां. सदां काल तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सोरेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोशनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब सोरेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. तुवें रचलां तें सगलें, तुका दिनवासूं सोरेस्पोरा. तुजी भक्ती तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजूं, आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब सोरेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. अशें सगल्या मनशांक तुजीं वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज. पिणकेचे पिणके तुजी पदवी राजपदवी तोगता. जबाब सोरेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोगाचो. उद्गार.
Sorves pora zuizun. मोळबा दवा वरी जोयती वंताक देवय पावसा वरी कुपांतलो तो देवून येवं उक्ती जावं जमीन आनी उपजून आमकां सोरवंडार. Sorves pora zuizun. Sorves pora zuizun. Sorves pora zuizun. Sorves pora zuizun. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यास मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुआवा विशीं जेसू पोरचेक म्हणूंक लागलो, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर स्नान दातार जुआवा परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण सर्गीच्या राज्यान सगळ्यां परस ल्हान तो ताचेहून व्हड. स्नान दातार जुआव आयला तेन्ना तावन तें आज पर्यंत सर्गीचें राज नेट भोगता आनी बोळ करतात तीं तें जंबून घेतात. सगळ्या प्रवाद्यांचो आनी समृद्धीचो निरोप जुआव हे पर्यंत चलतालो आनी तें तुमी हें मात मानून घेतलेल्यात जाल्यार येवचो आसुल्लो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. भिवू नाका. इजायस प्रवादीच्या पुस्तकान 21व्या वेसवरान भाव भयणीनो आमकां हें मेळटा, भिवू नाकात. इस्रायलाक दिल्लो संदेश देवाचो, कित्याक इस्रायल परजा भियेल्ली, तांचे जायते जाणांनी घुरी घातलेली, तांकां धरून निर्वासाक वताले. तांचेच मदें एकवट असो नासलो आनी देखूनच भिरांत. हे सगळे भिरांतीन सर्वेस्परा देवाचेर जरी तर विस्वास ठेवपाक ती तयार आसात जाल्यार ही भिरांत काडून उडोवपाचें हें आश्वासन देवान तांकां दिलां. जरूय इस्रायल एक किरकोळ किडो कसो, किडो म्हण आयज हें उतर उजार केलां. इस्रायल म्हणल्यार किड्या भाशेन किरकोळ, हीन होलको. भाव भयणीनो, आयज ह्या पयल्या वाचपान आमी सृश्टी आनी मनशा मदें हो एक ताळमेळ, ही एक रिलेशनशीप, इंटरेक्शन आमी आयकता. एके वाटेन इस्रायलाक वो मनशाक देवान म्हणलें हांव तुका दांत्रो कोत्तलो, दोडटा तसलो, आनी ह्या दांत्र्यान दोंगर पासून कातरून तांचे पिठो करून उडयतलो, सगळी जमीन सपाट करपाक, निवळ करपाक पिठो करतलो. दुसरे वाटेन हें वादळ वारें आसा तें मनशाक शिपडावन उडयतलें. तशेंच आमी वेगवेगळ्या झाडांचीं नांवां आयकल्यात आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव ही रोयतलो. खंय रोयतलो? अरण्यांत पासून रोयतलो, जंय हीं झाडां जावपाक शकनात. देवदार, बाबूल, भेंडी, जैतून, तशेंच सरू, सरोळ, हीं थोडीं नांवां आमी झाडांची आयकल्यात. हीं झाडां देव म्हणटा आपूण रोयतलो. खंय रोयतलो? अरण्यांत रोयतलो. आनी ह्या झाडांचे भाव भयणीनो आमकां एक संदेश घेवपाक जाता, जंय आमचें जिवीत एक अरण्य कशें जाल्लें आसा. कांय जावपाचें ना अशें आमी म्हणटा जायते फावटी. सगळें सोडून दिल्लें आसा, निराशीपण जायत्या जाणांच्या जिवितान भितर चल्लेलें आसा. कांयच जावचें ना अशें दिसता. थंय पासून देवाच्यान हीं झाडां रोवपाक जातात. उदक जें मागतात तें उदक दिवपाक जाता. पूण जीं कोण दळदिरीं आसात
दळदिरी म्हणल्यार जी कोण देवाशी येनात, देवाचेर विस्वास ठेवूंक सोदिनात, तांकां दळदिरी म्हणपाक जाता. तांकां एक उदकाचो थेंबो पासून मेळचो ना. पूण जो कोण विस्वास ठेवता ताचे सवें हें उदक वावशें करतलो देव. हीं झाडां रोवन ताची ताजगी जी आसा ती तांच्या जिवितांनी येशी करतलो. त्याच बरोबर उरफाटें जें कितें सारकें ना, जें कितें पाड घालता तें कातरून उडयतलो. हेंच करूंक प्रवादी आयल्यात. आनी जॉन बावतिस्ट असलो व्हडांतलो व्हड प्रवादी, जो खरेंच एक दांतरो कसो जालो. भायल्यान सृश्टी तोडपाचो न्हू, पूण तें आमच्या जिवितान घालून जांचें कोणाचें जिवीत बिगडलेलें आसा, ते दोंगर कशे जाल्ले आसात, पातकाचे दोंगर, मिजाशीचे दोंगर, आपलेपणाचे दोंगर, आशेचे दोंगर, हे सगळे कातरून तांचो पिठो करूंक हो थाळो, जो अरण्यांत गाजता तसलो थाळो. आनी जेजू ताची तोखणाय करता ह्या प्रवाद्याची. तो एलिजा जो येवचो आसलो, एलिजा जो सोडवंडराची वाट तयार करूंक आयिल्लो, येवपाचो आसलो, तो वचतो. पूण तुमी मात तें मानून घेतलेलें जाल्यार, कित्याक इतलें सगळें दिश्टी पडल्या उपरांतूय लोक मानून घेना, निबोर मनाची परजा, जाल्यार कान आसलेल्यांनी आयकुचें की होच तो प्रवादी. आयज पासून प्रवाद्यांक आमी कितली मानून घेता. आयज प्रवादी उरलोयत जाल्यार जायत्या जाणांक त्रास जाता. आयज प्रवादी घोडे आल्ताराचेर तावन उलयतात, जेन्ना सेरमांव चलता तेन्ना जायत्या जाणांक त्रास जातात. आयज प्रवादी भायर भाशणां करून उलयतात, जायत्या जाणांक त्रास जातात. आयज प्रवादी रस्त्यांचेर प्रोटेस्ट करून उलयतात, भोव करून जे कोण पदवेन आसात तांकां त्रास जाता. जे वेगवेगळे बेकायदेशीर प्रकल्प येतात, प्रोजेक्ट्स येतात थंयसर, आनी त्या प्रकल्पाचे तांचे विशीं जेन्ना कोणूय उलयता, हो प्रवादीक ताळो आयकूंक त्रास जाता. जायतीं जाणां प्रवाद्याचो ताळो मानून घेतात, ताची तोखणाय करतात. प्रवादी बरो उलयता, जॉन बावतिस्ट बरो उलयता, सर्गीच्या राज्यान नेट धरलेलो आसा. पूण ह्या सर्गीच्या राज्याचो नेट भोगता तेन्ना ताचो भागेली जावपाक मुखार सरोंक ना. आयज आमचे मदलीं असलीं जायतीं जाणां आसात, तोखणाय करतात. प्रवादी जे उलयतात वेगवेगळे तरेन, जावं सेरमांव जे चलतात तांची तोखणाय करप, वो जे एक्टिविस्ट उलयतात तांची तोखणाय करप, जे प्रोटेस्ट चलतात तांची तोखणाय करप, वो जांच्या हातान पदवी आसा, पदवी आसलेले मनीस, भोव करून राजकी पदवी आसलेले मनीस जे सारके उलयतात तांची आमी तोखणाय करता. पूण तितल्याकूच जावन मागीर तांचे बरोबर रावपाक उबी, वो तांचे सारकें आमी करपाक हो नेट आमी धरपाक फाटीं सरता. जाल्यार आयच्या दिसा की कृपा आमकां मागुया, ही समजणी आमकां मागुया. देव आमचे मदें येता. आनी आतां आमी दुसऱ्या सुमानान आसा क्रिस्तांवांच्या. तेन्ना जेजूची तयारी एक भायली तयारी कशी न्हू, पूण आमची भितरली तयारी, आमच्या काळजान ताका घेवंक आनी ह्या प्रमाणे आमचें जिवीत निठायेर घालूंक आमकां हे भेटेन कृपा दी म्हूण मागुया. भेटून गीत घेऊया. C8 पेज नंबर 31. तुझ्या उदाहरणात पृथ्वी निलंबनाची भावऱ्यांकडे तो तुझ्या उदाहरणात तू आमकां दाखवले दिला मनशाची
म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे वळी आमच्या लागी पवित्र सोनेच्या गावात सगळेच मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारान सासणाच्या देवा सर्व काड्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका सयसय सर्वेश्वराचे नांवी येता सय. ओ सगळी तुका सयसय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझे बरोबर आमी समोरता. तुझे बरोबर शोध कोण आमी परगटा. तुझे हेक आमी वतयता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा. फिलिपनेर आमचे गोंवडी बापा. सिम्या आमच्या दारी गोंवडी बापा. सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दोग मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्तांक ते पड जोडीत मुखाम आपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. अंकुआर वेद्याची माई संगाती बागेवन जुजय जपोती बागेवन दोतां बागेवन जेवास आनी सोरी काडी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्त बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना.
किरकोळ किड्या हीण हळक्या किडी भिवू नाका. सर्वेस्पर देव आमकां सगळे बरेपणाक पावयतलो विस्वास दवरतात तांकां. होच विस्वास धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुज्या आमची पातकां घोस आनी आमकां तामी पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कांतले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कांतले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus ouve a minha, soglie, atmia vorui a minha, soglie, Papa Bukhara minha.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. वो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. D8 पेज नंबर 100. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडोय आमकां पातयां दोनया. अमृत आमच्या जिवाच्या ये जेजू आमच्या देव तोरवेकी या भोयतोळा कारोण घेवच्या मोक्षा गोळा माझा कोणी सोडी आता पापो केले सोडीचे देव